नमस्कार आणि येवकार तुमका आणि एका खास कार्यावळीन मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आयज आमी पावल्ले आसा मुर्मगांव हांगासर आणि माझ्या फाटल्यान जशें तुमकां दिश्टी पडटा दामबाबाचें मंदिर आणि दामबाबाचो आशिर्वाद घेवन आयच्या ह्या कार्यावळीक आमी सुरवात करता। बरं, ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आसतना किंवा हो तालुको म्हणटा आसतना हातूर मेजर ज्यो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो म्हळ्यार मुर्मगांव, वास्को आणि दाबोळी आणि हाजे जे बाउंड्रीज आसा त्यो मातशो कळपाक कठीण आसा। त्या खातीर आमचो स्थानीक रिपोर्टर आमच्या बरोबर हांगासर आसतलो आणि मतदार राजा म्हळ्यार जो मत मारता तो सदांच राजा आसता। तुज्या एका मता खातीर जो आमदार आसा तो निवडून येता, अशें एक मत जाल्या उपरांत जे मेजॉरिटी आसता तो निवडून येता। सो तुमचें मत मारता आसतना सारके विचार करून आणि डेव्हलपमेंट पळोवन मारा, हे एक तुमकां विनंती आसा जी आमचे गोंयाचो फुडार पळोवन मतां मारात। आणि आयज मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता आसतना लोकांचे विचार कितें आसा, कारण हांगासर जायते इश्यूज आसा। आमी खुबश्या फावटी फाटल्या 2 वर्सां आयकल्या की कोल इश्यू म्हणा किंवा मायनींग इश्यू म्हणा किंवा विकास जाला काय ना, हे सगळे पळोवपाचो आमी प्रयत्न करतले। फाटल्या विकाक आमी शिवोले मतदारसंघ पळयलो, ह्या विकाक मुर्मगांव मतदारसंघान आमी आयिल्ले आसा। पळोवया आमकां कितें रिस्पॉन्स मेळटा, लोकां कडेन विचारया, उलोवया आणि जाणून घेवया की तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते। सो परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की ही कार्यावळ मतदार राजा लोकांचे जे विशय आसात ते तुमच्या पर्यंत पावोवपाचे, गव्हर्मेंटा पर्यंत पावोवपाचो एक प्रयत्न आमी करता आणि दामबाबाचो आशिर्वाद घेवन आयची ही कार्यावळ आमी सुरू करता। ओके, आमी सद्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत एंटर जाता आणि हो जो पूल आसा तो कनेक्ट करता फ्रॉम वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी टू मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि खूप इम्पॉर्टंट असो हो ब्रिज आसा। एंड वायल वी आर ट्रॅव्हलिंग आयज पावस आसा, बट कितें आसा मूड लोकांचो ते जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करता। आणि जी गोष्ट हो पूल काडल्या नंतर सगळ्यात पहिली गोष्ट आसा ती म्हळ्यार हांगासरले 2 मेजर आमी एक वाडे म्हणपाक शकता, कारण फुडें गेलो पळय हार्बराचेर पावता एंड देन सडा आणि एक वाटेन बायणा, आणि हे दोनूय तितलेच इम्पॉर्टंट आसा खंयच्याय आमदाराक। आणि जेन्ना एंटर जाता तेन्ना सगळ्यात पयलीं आमकां दिश्टी पडटा ते म्हळ्यार 2 बोर्ड, एक काँग्रेसचे लिडर संकल्प आमोणकर आणि दुसरे म्हळ्यार बीजेपीचे लिडर मिलिंद नायक, जे आताचे MLA आसा सद्याचे हांगासरले। आणि एक इंट्रस्टिंग फॅक्ट म्हळ्यार गेल्या फावटी आमी आतां फुडें वयता, एक इंट्रस्टिंग फॅक्ट तुमकां सांगपाक सोदता की गेल्या फावटी संकल्प आणि मिलिंद नायक हांच्या मदीं खूब टफ फायट जाली एंड विदीन 200 मताच्या भितर अंतराचेर मिलिंद नायक हो जिखून आयला। आणि इतले इंट्रस्टिंग हे हांगासरली फायट जाता। त्याच्या पयलींचे जे इलेक्शन जाल्ले तेन्ना सुद्दां अशें टफ फायट एक 1000च्या भितर मतांनी जिखून आयिल्ले मिलिंद नायक। सो ह्या फावटी कितें जाता तें पळोवपाचें आसा, बट लोकांचो मूड कितें आसा सद्या, लोकांक कितें जाय हें जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करूया। आणि या फुडें तुमचें नांव भाई? माझे सुदन नायगांवकर। सुदन, म्हाका एक हांव विचारपाक सोदता, आतां आमी इतले कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता, आख्खे गोंयचे भोंवता, खुबशे फावटी आमकां आयकपाक येता की आमी विकास करपाक जाय, विकास केला किंवा विकास जावपाक जाय। ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटल्या 4 वर्सांक विकास जाला ना? सध्या आतां विकास हो चालू आसा, पूण सध्या पावस बी लागला, हें लागला, त्या खातीर सगळे आनी कोरोनाक लागून खूब त्रास जाले। हांगा तशें ना, ऑल इंडिया सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा, अशी सगळ्याक ना हांगा गोंयांत तर सगळ्याक अशें जालें, त्या खातीर विकासाक खूब मार बसलो, हे जाणटा। तुमच्या ह्या मतदारसंघान आमदाराच्या बाबतीन जर पळोवंक गेले फाटल्या 4 वर्सांक विकास जाला ना? आतां सध्या विकास चालू आहा, काम चालू आहा, नो डावट, पूण हेका लागून पावसाक लागून आनी हेका लागून खूब त्रास जाल्ले आहा। रोड बी सगळे होणके पडल्या, हे पडल्या, ते पडल्या, सगळे ते मानता सगळे, पूण विकास हे जाल्या शिवाय विकास जायना अशें। लोकांक कितें त्रास जाला मायनींग बंद त्रास जाल्लो आहा सगळ्यांक, हे आतां हेका लागून सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा, कित्याक जॉब ना, हें ना, सगळ्यांक मार बसला अशें। आतां आमकां पासून इतलो सगळ्यांक मार बसला, आमी मानता, पूण हो हें केल्या शिवाय हेंच जायना।
विकास जावपाच ना. इल्लो लोकांनी मातसो त्रास घेवपाकूच जाय. बरोबर न्ही. आनी एक म्हाका सांगा, आतां फाटल्या दिसांनी आमकां आयकपाक येतालें, आमी आख्या गोंयांत आमी पळयलें की कोल इश्यू जाता चड. तूं हांगासर खरेंच लोकांक कोलाचो प्रॉब्लम आसा? कोल जो आसा न्ही ताचो प्रॉब्लम आसा कोळशाचो? आयज ह्या टायमार जर तुमचे आतांचे मिलिंद नायक जो MLA आसा न्ही 1 ते 10 पर्यंत पॉयंट दिवपाचे जाले जाल्यार कितले दितले तुमी? हांव वोटर हे म्हणून सामकें सांगूंक शकना, पूण तरी आसतना 8 तरी पॉयंट दिवंक शकता, नो डावट. आमी सध्या बायणा हांगासर आसा आनी आमच्या बरोबर हांगासरले कांय लोक आसा. आपका नाम? मेरा मोहम्मद मोहम्मद खान. मोहम्मद खान. और मेरा नाम दशरथ यादव. दशरथ यादव. आप इसी वार्ड में रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं. यहाँ पे रहते हैं. सासमड़ बायना. वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9 है. 9 है. आपका भी वार्ड नंबर? मेरा यही है. ये कितना है, 12 है कि कितना? 8 है. अच्छा, एक मैं कुछ सवाल आपसे पूछना था. अभी इलेक्शन आने वाला है गोवा असेंबली का, आप वोट करने वाले हैं. ओके. अभी सभी MLAs जो है, मतलब जो विधायक जो है, वो बोलते हैं कि हमने विकास किया है, विकास हुआ है, विकास करने वाले हैं. आपको लगता है कि पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस मतदार संघ में विकास हुआ है? वो थोड़ा तो है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो हमारे वो साइड में तो कुछ नहीं है. अभी तो आते सब उधर से इधर इस साइड में सब. हमारे वो साइड में नहीं. लास्ट आपके वार्ड में नहीं है? नहीं, हमारे वो साइड में लास्ट पड़ता है. हाँ. हमारे वो साइड में अभी तक कुछ नहीं है. कुछ नहीं हुआ. आपको क्या लगता है, हुआ है विकास? विकास सर तो हुआ है, जो सामने आप खुद ही देख रहे हैं. गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं. काम नहीं, धंधा नहीं, रोजगार नहीं. जो भी रोजगार है सब इधर के उधर सब परेशान है. पब्लिक के पास पैसा है तो काम है, तो पैसा है तो खाना पीना सब अच्छा लगता है. काम पर गया, काम नहीं, वापस आया, घर में बैठ के पैसा मिलने वाला है नहीं. राशन इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे. और जो रह भी रहा है बेजार होकर के अपने गांव भगे जा रहे हैं. कोल इशू पता है ना, कोयला का. अभी हाँ, कोयला कुछ इशू है यहाँ पे. कोयला का कुछ प्रॉब्लम होता है आपको? कोयला तो डेली खाली हो रहा है, डेली आ रहा है, डेली जा रहा है. लेकिन जो काम बिछा तो सब मशीन काम कर रही हैं. लेबर लोग सब जाते हैं, घूम के वापस आते हैं. 10,000 MPT में काम करने वाले पहले थे, लेकिन अभी 200 भी आदमी नहीं है MPT में. और जो मशीन वगैरह सब इसका उधर बोलेगे तो कुत्ता भी नहीं मिलेगा. विकास झाला हांगासर फाटल्या 4 वर्सांत? ना काय जाऊ ना अजून सुद्धा तो मुरारी आलो तो मुरारी तो चिंदी चोर काय जाऊ ना विकास आमचे कितें जाऊ ना. हांव आतां असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा. तुमचे MLAन कितें केलां हांगासर? ना कितें करूं ना काय करूं ना. आदमी लोगों को काम चाहिए, मेहनत करने वाला होना. मेहनत करने वाले रह रहे हैं भूखे परेशान हैं. काम नहीं है, धंधा नहीं, रोजगार नहीं. जब पब्लिक के पास पैसा है तो सब कुछ है. जब पैसा गुरु और सब चेला. पैसा नहीं तो कंगाल ऐसे पड़े रहे भूखा पर के घर में. यही सब है. अच्छा, आपके MLA की तरफ से कुछ हेल्प नहीं मिलता आपको? हेल्प जो कर रहा है वो कर रहा है. क्या किसका करना, कौन MLA कौन क्या, किसका इतनी निकोरी करने जाए. यहाँ के MLA पता है आपको कौन है? यहाँ के MLA कौन है भाई? मिलिंद नाइक. चाचा, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ. ये मेरा प्रोग्राम है ऐसा है. गोवा का CM पता है? मैं सर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ. थोड़ा कोई बात नहीं. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. अगर कल को अगर पूछा जाए कि आपका ये 3 काम हम करेंगे, मतलब पूरे आपके इंडिविजुअल नहीं, तुम्हारे जो गांव है उसका, मतलब यहाँ का, तो वो 3 काम कौन से चाहिए आपको जल्दी से जल्दी करवाने के लिए? हमें सर यही चाहिए, जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे, हमारे लड़के हैं यार, काम सबको काम चाहिए. इधर क्या है कोई डेवलपमेंट नहीं किया. हाँ, मिलिंद नायक ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया इधर. लास्ट टाइम हमारा बारिश का टाइम घर तोड़ा था, और ये मोदी सरकार ने क्या बोला, जिसका भी घर टूटा है, भाड़े का घर में है, उनका पास भाड़ा नहीं लेना. लेकिन भाड़ा ले रहे हैं लोग. जो बॉस लोग है, घर का भाड़ा, सैलरी वो लोग ले रहे. तो इसके लिए गवर्नमेंट हमको मदद करना चाहिए ना. लॉकडाउन में चावल नहीं, काम को नहीं जाता था. अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे बायना बीच. बायना बीच. और वोटिंग यहाँ पे ही है? यहाँ पे मारमगा. अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अपने को पहला घर चाहिए या तो जगह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए.
घर रहेगा तो हम भुक्का भी सो सकता, पानी भी का. ओके, आमी सध्या बायणा हांगासर आसा आनी एक मार्केट ल्हानसो आसा थंय आमी लोकां कडेन उलयले. पूण एक खरेंच दुखद अशी गजाल आसा की हांगासर आमी गोंयकार कोंकणी उलोवपी सोदताले, पूण आमकां असो कोंकणी उलोवपी एकटो सुद्दां मेळोंक ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार एक कशा तरेच्या कल्चराक आमी प्रमोट करता काय हो एक मोठो प्रश्न आसा. तांचे जे डिमांड आयकत जाल्यार खरेंच हांसपाकूय येता एक एकदां. आनी हे वोट बँक करपाचो श्रेय कोणाक दिवप काय, कारण अशा तरेची वोट बँक गोंयाक खरेंच फायदेशीर ठरतली काय हे गोंयकारांनी विचार करपाचें आसा. एक फामाद उतर आसा, जायात जागे. गोंयच्या म्हाज्या गोंयकारांनो जायात जागे. हें उतर जर तुमकां लक्षान आसा किंवा आयकूंक ना जाल्यार आयकात आनी म्हाका दिसता ताचेर विचार करपाची गरज आसा. खंय ना खंय तरी आमी चुकता. आमचे MLAs चुकता किंवा आमचे लिडर्स तरी चुकता आसतले. विचार करात मातशे. वायट दिसता जेन्ना सांगता तेन्ना ह्यो गोश्टी, पूण आमी चुकता खंय ना खंय तरी. बायणा हांगासर आसा आनी एक मानेस्त आसा आमच्या बरोबर. तांचे जेन्ना हांव हांगासर आयलो तेन्ना तांचे बद्दल जाणून घेतले. ती फिशरमॅन्स असोसिएशन तांचे प्रेजिडंट किंवा रापणकर आसा तांचे प्रेजिडंट सुद्दां आसा. तुमचें नांव मॅम? कारीदादा. पयलो प्रश्न विचारपाक जाय म्हाका तुमकां. आतां आमी आख्ख्या गोंयान भोंवता, वेगवेगळ्या मतदारसंघान कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता न्ही. आमी अशें आयकलें खुबशे MLA कडल्यान आतां जे आमी डेव्हलपमेंट करता, आमी विकास करता, डेव्हलपमेंट करता. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां MLA आहा तो म्हणटा की विकास करता. विकास जाला हांगासर? होय, आमगे MLAन केलें बाबा बरें. बरें केलां. बरें केलें म्हणटकच आमी ताका कितें म्हणजे कसले प्रोजेक्ट्स तांच्यांनी हाडले हांगासर? कितें कितें केलां सांगू शकता? हे रस्ते बसचे चल ताणें केले. होय, हे रस्ते बस चल ताणें केले. कांय ना हालोली हिंगा इतलीं वर्सां जालीं रस्तो ना हालोलो. हो रस्तो ताणें हाडला. लोकांक ते ताल्स देखून ना ताणें गोवोरमेंटाले ताल्स जावं ताणें आनी कोणालेय ताल्स जावं. पयलीं सद्या तरी लोकांक गायले. होय. म्हाका सांगा, आतां हो जो पूल येता फुडल्या वाटेनूच आसा न्ही, तो केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलो म्हटला? कितें सांगलां तुमकां? ना, तें सांगलो ना. तो जाय तुमकां बेगीन कंप्लीट जाल्लो? होय, बेगीन जालो जावं न्हू. कित्या खातीर? आतां कितलींशींच वर्सां जालीं उरला दिसता न्ही तो? कित्या लागून उलयता आमी नणयता आतां. पण दूड ना म्हणटाय, दूड ना म्हणटाय. आतां दूड येता येताय ते हूं वयताय म्हणून कोण जाणा. ना, तितू कोण दाखयनाय दूड. दाखयली पळय भितरल्यान. बरें, म्हाका सांगा, आतां कोळशाचें हांगासर आमी खूब फावटी आयकलां की कोळशाचो प्रॉब्लम जाता, कोळशाचो इशू आसा. कोळशाचो पोल्युशनाचो हांगासर प्रॉब्लम जाता खरें? होय, कोळशा जाता. लोकांक पोटां देखून तितलो कौस मेवता. बरें ना जाल्यार होय मेवता. आनी तुमी सांगू शकता मातशें कोळशाचे कितें कितें हांगा प्रॉब्लम जावपाक शकता? तेजे कॅन्सर जाता, सगळे TB सगळे तेजेर जाता मरे कोळशाचेर. पूण तुमी उलयल्लें आसा हाजेर की बाबा आमकां कोळशाचो त्रास जाता, मातशें खंय तरी ताका हें आसपाक जाय म्हणून प्रोटेक्शन. हांव काडलें, हात लावन काडलें, हात काडकां करून काडलें, सगळीं काडलें, कोण आयकनाय. त्या देवाक जा होय 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 मागीर हय. तुमकां दिसता कोळशाचो एक ना एक दीस तरी हांगासर आमकां सुशेगाद रावंक मेळटलें, बाबा कोळशाचो प्रॉब्लम जावचो ना असो? आमकां दिसताच कोणें मुखार सरोन तो कोळशाचें हें काडपा जावं म्हणून आनी आमकां रावंक सुशेग मेवतलो म्हणून. म्हाका सांगा की आनीक कितें तुमकां प्रॉब्लम हांगासर आसा जे तुमकां फेस करचें पडटा, तुमकां ताचेंतल्यान बाबा बेगींतल्या बेगीन सुटका जाय, कितें आसा? आमगेली घर मोट्ट मुट्टाय ते. घर मोट्ट मुट्टाय, पयलीं मुट्टाले ते कांय कोण कांय दिना. म्हाजे आमी सगळे लोक मिरिना मुगरी गेली.
आनी तेका चाल मी दिला गोडे बाबा तूं आमकां सालवार कोत्ता ना कोत्ता आमकां एकूच तोर दी हे वयले काडून तर देखून देखून आमकां खूंय घालता जाल्यार घाल आमकां पूण आमकां भायर उडय नाका आमी सांगलें मागीर तेणें सांगलें तुमकां हे वयर देखून अडकय जाता जाल्यार आपूण काडून तुमकां ते सायडीन लुगार दिता सांगला तुमकां दिता सांगलें तेणें आमकां मिनिनान देखून आमी तेका मानून घेवना आता म्हाका दिसता की खूब वर्सां जालीं तुमची घरां हांगासर आसा बरीच वर्सां आमची पिवगी मरण काबार जाली ह्या घरान होय म्हाका दिसता की ही एक खरेंच आमचे गोंयचे भाव भयणां जेन्ना अशे प्रॉब्लेम येता तेन्ना तांच्या घरांचेर जेन्ना उलयता तेन्ना तांकां दुसरो जागो मेळप गरजेचें आसा जर खरेंच प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना जर कितें एक्शन घेता जाल्यार तांचो दुसरो बंदोबस्त करपाक जाय तुमकां दिता म्हणून सांगला खूब बरी गजाल आसा आमच्या बरोबर आनीक तुमचें नांव नासिमेंता सिक्वेरा नसमेंता म्हाका एक सांग आतां चडशे MLA आतां तुमचो MLA सुद्दां म्हणटा आपूण काम केलां डेव्हलपमेंट केलां विकास केला ह्या मतदारसंघान विकास केला हिंगा बायणां कांय करूंक ना बाबा कांयच ना बायणां फकत तो मोडूंक सोदता हिंग घरां पळय आमी बांदून रावले आतां कितलीं वर्सां जालीं 1974 आतां हें आमी कोत्ताय घर वय म्हजें मायचें घर थिंगा हिंग म्हज्या आंटीचो लुगार हिंग हांव काजार जालें आनी म्हाका 89 हांवें घर बांदलां 89 काजार जावन आनी थिंगसून तें आतां CRZ लायता कितें पूण तेन्ना CRZ बी कांय नासलें आनी तेणी गोवोरमेंटान तेन्ना येवन मुन्सिपाल्टीन बी येवन बांदता जाल्यार तुमी हें करपा जाय आसलें न्हू कोणाक कांय केलें ना सुसेगाद रावल्या आनी आतां मोडपा सोदता लोकांचें घर बांदून कोश्ट काडून इतलें कोश्ट आनी आतां म्हाका म्हणटा 30 वर्सां लागलीं हांव म्हजी दोश कितें जाल्यार मिनोती हांव आनी गो साम करून आमी घर उबारलां आमकां जाय तशें रावपाक म्हणून हय आतां तें मोडपाचें म्हणून येता कोर्टानूय चलता रे कोर्ट चलता आमचो हय पूण तुमकां वायट दिसना जेन्ना हांव एक गोश्ट हांगासर पळयता म्हाका दिसता एक 10-15 मिटराचेरूच बाकीचीं घरां आसा तांकां CRZ लागना कोण जाणा बाबा आतां आमी दर्या कडेन आहाय आमकां CRZ म्हणून मोडूंक सोदता आतां तो कितें करपा जाय आनी तें कितें आमकां खबर ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान दर्या म्हणटा तो न्हू फिशरमॅनांचो आनी आमच्या रांपणकारांचो पयलीं सावन नुस्तें मारपाचो पयलीं रांपणी आसताली आतां रांपणी कोणा कडेन मनीस नाय जाले आनी रांपणी बंद जाले आतां लोक डिंगी चलोवन पोट भरता बारीकसो लोक मोठोसो लोक कोणूय पोट भरताय एकदां आसता एकदां आसना नुस्तें 4 म्हयने देखून नुस्तें ना आतां नोव्हेंबर म्हणल्यार जालें मागीर नुस्तें बेकार 4 म्हयने मागीर पावस ऑगस्ट जालो उपरांत 1-2-3 म्हयने नुस्तें मेळटा ते मागीर लोक बडे आंटून जियेतात हांवून म्हाका दिसता की खूब बरे तरेन तेंच्यांनी मांडला एक गोश्ट इतलीं वर्सां जर ही घरां हांगासर आसा न्ही जाल्यार ती म्हणच्या पयलीं 10 फावटी चिंतात ती घरां कोणाची भायल्यांची न्ही म्हाज्या सायडीक जर दिश्टी पडटा जाल्यार ती भायल्यांची घरां आसा आमी ती पळयलेली आसा म्हाका दिसता गव्हर्मेंट कशे तरेन विचार करता म्हाका खबर ना पूण ती गोंयकार ती घरां जर तुमी मोडपाचें समजा कितें जर म्हणजे इन लॉ जर कितें जालें जाल्यार तांकां पयलीं दुसरे कडेन तांकां जाय तशी जागा मेळोवन दिवप तांचो हक्क आसा हें लक्षांत घेयात गोंयकार ते गोंयकारां कडेन खेळो नाकात इतलें परत सांगता तूं म्हणटा म्हळ्यार गोंयकार खरें म्हळ्यार आमी नीज गोंयकार बरोबर म्हजो आजो पुर्तुगेज टायमाक मुन्सिपाल्टीन तेन्ना रेजदोर म्हूण आहलो आजो आनी म्हज्या आज्या कडेन जायतीं भाटां आहलीं नासलीं न्हू पूण म्हज्या आज्याक कितें आहलें मातशें जुगार खेळपाचें कळ्ळें तुका ती मागीर कोणाच्या नांवार केलीं सगळीं आनी आमी दुसऱ्याच्या भाटार रावंक पडलीं सो तेय भाटांतली आमी घर जागो घेतला आमचोच जागो आमी घेतला 2000 स्क्वेअर मिटर करून म्हाज्या भावान तेमी घेतला ती थिंगा रावता घेवन भाडकरा कडेन आनी हांव म्हाजी सेपरेट रावता म्हाज्या आंटीन म्हाका दिल्लो हय म्हाज्या आंटीचें भाटाचेर हें आहा कितें आंड्रे माटीन कुतिनो तेंचें आनी थिंगा रेबेलो अशें करून हीं सगळीं प्रायवेट भाटां आनी ती कोर्टान गेल्यार मरे ते सांगता तो मिनी नायकाचो एडवोकेट सांगता ती गोवोरमेंट लुगार म्हणटा गोवोरमेंट लुगार म्हळ्यार दर्यो गोवोरमेंट हांव ना म्हणना सगल्यांकूय आहा ताका रायट म्हणल्यार जागा आहा तो जागो म्हणपा जाय न्हू ऑल गोवोरमेंट म्हळ्यार जाता सगल्यांचो आनी एक गोश्ट आसा तातूंत ही ऑल लुगार प्रायवेट तो आतां गोवोरमेंटान गेलो म्हूण गोवोरमेंट जालो हांव ना म्हणना तेणें गेलो तांचे कडेन हारी करून घेतलो पूण सायडीन बी खंयचो लुगार आहा कोणाचो उरला तो प्रायवेट तो
न्ही तातूंत आनी एक गोश्ट आसा CRZ एक्ट जो आसा न्ही ताज्या पयलीं जर तुमची घरां आशिल्लीं जाल्यार तें म्हाका दिसता हें करूंक शकना कितें तरी ताजेर हें आसूं शकता. दुसरी गोश्ट हांव विचारपाक सोदतां कोळसो जो आसा न्ही मुर्मगांवान ताजो त्रास जाता पोल्युशनाचो त्रास जाता तुमकां? खूब त्रास जाता खूब आमचे तूं म्हणशील आमचे घरचो भितर दुकान अशें करून थिंगा हाऱ्या वेडेर बी अशें करून दिसभर रावन तांकां भितर सावन दुयेंस जावन येयलें आल्सराचें कसलें आनी तो बाडो अचानक मेलो बरोच 2 वर्सां पयलीं आतां 3 वर्सां जातलीं म्हण ते कोळश्या लागून तें दुयेंस जाल्लें डॉक्टरान सांगलें ताका ते कोळश्याचो वार हें वचोन तेजें दुयेंस जालां वाडलां म्हणून. पूण गव्हर्मेंट हो आमचो मिनिस्टरूय आयकना कांय आयकना आपल्याक पयशे मेळोंक जाय म्हण कितेंय करता. तेणें तें करतना चिंतूंक जाय 10 फावटी कित्याक देवाक तेणें कोंत दिवपाक जाय. सजमलो तूं कितें करता तेन्ना बरें केलें जाल्यार तुका बरो उगडास येता वाश्ट केल्यार वाश्ट मेळटा अशें तेणें चिंतूंक जाय मिनिस्टरान. आमी तुका मुद्दम वोट घालून हाडलो निवडून आमकां फाटीं फुड्यान चयतालो हूंय चयता कांय चयना तो मोडटा मोडपाचें नोटिसां आतां 3-4-5 वर्सां जालीं 15 हितून 15 आमकां नोटिसां धाडीत रावता वर्सान वर्स मागीर 2 वर्सां 1 वर्स ब्रेक रावतलो आनी थोड्या तेंपान आनी नोटीस धाडटलो म्हणजे न्हीद पडना आमकां. आतां तूं म्हणटा जाल्यार पयलीं ती मोडलें तेन्ना थोडीं घरां तेन्ना हांवें घरान सुसायड करपाचें चिंतलें जें म्हजी घरा शेवाळ लायत जायत हांवें दार बंद करून भितर मरपाचें चिंतलोलें इतलें. तुमकां हांव एकूच सांगूंक सोदतां अशें कांय विचार करूंय नाकात. पयली गजाल म्हळ्यार आमी आसा आनी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान परत एकदां सांगता नीज गोंयकारांचे वाटेक येवं नाकात. दुसरी गजाल मातशे विचार करात हांच्या बद्दल. इतले तरी एक संवेदनशील जाया आमच्या मनशां कडेन. जर तुमकां MLA जावन जर तुमकां दिसता की राजा जाला म्हणून जाल्यार ती चुकीची गजाल आसा चुकीची गजाल आसा. आनी चिंतात जेन्ना लोक अशे उलयतात की बाबा तांचें घर कोणाचें घर म्हणून कांय मेळपाचें ना हें लक्षांत घेयात. आनी जर अशीच जर चुकीची घरां आसा जाल्यार ती खूब आसतली पूण जेन्ना सांगता की बाबा इतलीं वर्सां आसा हांगासर इतली कितलीशीच पिळग्यांच्यो पिळग्यो तांच्या हांगासर रावून गेल्यो जाल्यार विचार करपाची गजाल आसा. खंय तरी चुकता गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता जर गव्हर्मेंट CMूय जर पळयता विचार करा सर मातशे हाजेर खंय तरी तुमी चुकतात. जेन्ना लोकांची दुखां पळयता पळय तेन्ना आमकांय वायट दिसता. म्हाका खबर ना हांगासरले MLA कित्याक वायट दिसना ते. MLA सद्या येवन खबरूच घेयना जाल्यार जें वोट घालपाच्या टायमार येता बाबा वोट घाला हात जोडलो गेलो वोट घालता आमी विश्वासाचेर हाडे फुडलें कितें करताले म्हण कोण कांय करना रे बाबा. हें चोय न्हू ही गाण सगळी चयल्या तें कितें तें बायणां जाता तें. लॉ एंड ऑर्डर म्हणपाक जाय जाल्यार गोश्टी आनीक खुबश्यो आसा ज्यो उलोवपाक शकता. आनीक कांय विचारना तुमकां म्हाका समजता तुमकां कितें सांगपाचें आसा तें बट म्हाका दिसता की बेगेंतले बेगीन हाजेर कितें एक्चुली सोल्युशन येवपाक जाय. तुमकां दिसता कितें येतलें अशें सोल्युशन? देव जाणा देवाचेर विस्वास दवरपाचो. आमच्यान कांय उलोवंक जायना. पयशे आहा थिंगा वाडटा आनी कितें पेज आहा थिंगा धांवता अशें पूण आमी विस्वास देवाचेर धरून रावता येता सद्या. थँक्यू आंटी. आनीक कांय विचारूंक सोदिना कारण तुमी जो सांगलें तें म्हाका खरेंच. आनी दुसरी गजाल आमी आसा तुमी कांय विचार करूं नाका. जे तुमी अशें करून येताय न्हू कॅमेरा घेवन आनी कितें घेवन तेन्ना आमचे काडटा फिलींग जाता आमी इतली ते कश्ट करून घरां बांदलोली मोडूंक सोदताय म्हणून काटा करून मोडलें ती आमी दोड्यांनी चोयलें घरां कितें करून मोडटाय ते ताका लागून फिलींग जाता आमकां भितरल्यान कित्याक मिनती करून केल्लें आहा बेश्टेन न्हू आमची घरां ही जाल्यां ती. म्हाका 30 वर्सां लागलीं हिंगा हात पांय सरून हांव घर बांदून काडलां. कांय न्हू हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता आमी आसा तुमी कांय टेन्शन घेवनाका. जेन्ना केन्ना आमकां कॉल करता आमी हांगासर आसतले. टेन्शन घेवं नाका आंटी. थँक्यू. कांय ना आंटी. थँक्यू आंटी. आमी सध्या सड्यार आसा आनी मतदार राजा म्हणटा तेन्ना तुमच्या मताचो व्हॅल्यू कितलो आसा हें तुमी समजोवपाक जाय. डेव्हलपमेंट पळयात विकास पळयात आनी वोट करात. आमी हांगासर सध्या सड्यार आसा. तुमचें नांव? साईश हळणकर. साईश आनी महेश अब्दुलपूर. महेश म्हाका एक गोश्ट सांग. आतां एक पयलो क्वेश्चन विचारता. सगळे जाण म्हणटा आमी विकास केला. चडशे MLA म्हणटात विकास केला. फाटल्या 4.5 वर्सांक हांगा विकास जाला? हय जाला.
हय चडशे जाण हांगा कामाक बीन लागलेले आनी ऑलमोस्ट सगळे आतां पयलीं पावर मिनिस्टर आसलो तेन्ना ऑलमोस्ट सगळ्यांची हांगासरल्या दियात वाड्या वयले न्हू ऑलमोस्ट फूल सड्या वयली आनी ना म्हणटा बायणां बीन सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान लागल्या भुरगे कामाक. विकास जाला. हांव विकास म्हणटा आसतना तुमचे बाकीचे डेव्हलपमेंट रस्ते म्हणा किंवा ग्रावंड म्हणा आतां जशे रोड वायंडींग आसा ते सुद्दां हांव तुका म्हणटा अशा तरेचे प्रोजेक्ट्स कितें आसा? हय सगळे बऱ्या भशेन चालू आहा. आतां तो हायवेय येता मागीर तेका लागून सगळे मातशे स्टॉप आहा पळोवया आतां सगळे कितें करता तितलें म्हाका कांय खबर ना. शॉप्स बीन चलतले दिसता तुका मागीर? हय चलपाक शकता चडशे कित्याक हायवे जातलो न्हू चडपाक शकता. बरं दुसरो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता आतां म्हणटा की कोळशाचो इशू म्हणजे कोळशाचे पोल्युशनाचो इशू जाता म्हणटा हांगासर तुमी कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर? कोळसो म्हणटा तो उबोन बीन येता आनी आतां पळोवपाक गेल्यार आतां कोळशाच्या हितून खूब जाण कामाक आहा सो आतां ते सारके आतां कोळसो बंद करपाक जाय वा कितें तें हांव कांय सांगूंक शकना पूण खूब जाण कामाक आहा म्हटल्यार डायरेक्ट जर समज सगळ्यांक जर कोळसो बंद करून कामाचें काडलें जाल्यार खुबशे जाण बेकार उरतले सो तितले जाण तो कितें ते आतां सारकें म्हटल्यार मेजॉरिटी हांगासरली म्हाका दिसता कामाक आसा एमपीटीनूच कोळशाचे. हय चडशे जाण आतां सगळे जाण म्हटल्यार अशे लेबर सुपरवायझर बीन तशेंच हांगासरले वयता. म्हाका सांग तुका अशें दिसना की खंय ना खंय तरी एक कंटेनमेंट म्हळ्यार एक क्लोज एनवायरमेंट करूं शकता अशें थंयसर? हय करूं शकता पूण ते तेंचेर डिसिजन घेवपाचें आहा. आतां तशें म्हटल्यार आतां जर समज आतां सगळेच कोळसो जप करून बंद केलो आनी कितें बाकीचें अनएम्प्लॉयमेंट आहा ते बाकीच्या फॅमिलीक मागीर त्रास जावपाक शकता. बरोबर. आनी आतां जो जितलो टन कोळसो हँडल करता इतली वर्सां करतालो तितून म्हाका प्रॉब्लेम जावचो ना फक्त ते क्लोज एनवायरमेंट आसपाक जाय. हय 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 खंय ना खंय तरी अशें प्रोविजन करा की कामूय उरतलें लोकांचें आनी मातशें बरे भशेन हे पोल्युशन जावचें ना मातशें मेंटेनन्स सारको करपाक जाय. ह्या खातीर म्हाका दिसता युथां कडेन आमी उलोवपाक जाय तांचे कडेन म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली आमकां कळटल्यो. बरें तिसरी गजाल हांव विचारपाक सोदता हांगासर एमपीटी आसा मायनिंगेचे खुबशे हांगासर लोकूय कामाक मायनिंगा खातीर आतां मायनिंग बंद आसल्या कारणान इतली वर्सां लोकांक प्रॉब्लम फेस करचो पडला आसतलो. हय मातसो प्रॉब्लम फेस म्हटल्यार आतां ते आतां कोण म्हाजे तशे फ्रेंड आतां मायनिंगेन चडशे नासले इनवॉल्व पूण आतां कोळसो आहा तितून ते JSWन बीन आहा थोडे फ्रेंड ते मागीर सांगता आतां मायनिंगेचे तितले हांव ना. बरोबर. म्हाका सांग आनी एक क्वेश्चन विचारता तुका आतां सद्या खंयची जर एक 3 प्रोजेक्ट जर तुका जाय किंवा 3 कामां तुजी जाल्लीच जाय तुमच्या एरियेन जाल्यार ती खंयची आहा एक प्रायोरिटी बेजीचेर तुमकां कितें गरज आसा सद्या गरज म्हटल्यार आतां सगळे आतां इलेक्शन लागीं आतां सगळ्या भुरग्यांनी बीन एप्लाय पोस्टाक बीन एप्लाय केल्ल्या गव्हर्मेंट सो ते आतां सांगतात म्हटल्यार कामां करतले सो ती तरी करून थोड्या भुरग्यांक तरी कामाक लायलेले बरें. गव्हर्मेंटाचे ओके तुमी बीन अप्लाय केला रे? एप्लाय म्हटल्यार सांगलेलें म्हटल्यार एप्लाय केला म्हटल्यार पळोवया आतां कितें जाता. बरं हांव कशा बाबतींत म्हणटा तुका अशे प्रोजेक्ट्स कितें आयिल्ले जाय तुका किंवा तुज्या वाड्याक बरें अशें प्रोजेक्ट ग्रावंड म्हणा हायवे जाता न्हू हो हायवे जाता तो हायवे जाल्लो जाय म्हटल्यार तो बरो पडटलो मागीर हांगा रस्ते खूबच हे आहा आनी हो आतां ग्रावंड बीन आहा आनी तशे 2-3 ग्रावंड आहा आतां ते सगळे बांदलेले आहा थिंगा वयर एक ग्रावंड बीन आहा खेळपाक बीन सगळे बरें आहा फक्त आतां बाकीचे आतां प्रोजेक्ट आतां काय बरें लास्ट क्वेश्चन विचारता 1 ते 10 ह्या नंबरान जर तुमच्या MLAक आतां सद्याच्या MLAक रेट करपाचो जालो जाल्यार कितले दितलो? आतां सद्या कॉन्सिलर इलेक्शनाक तेणी 1 ते 9 फूल वोट काडलेले आनी कितें सांगपाचें आतां. तूं कितले रेटिंग्स दितलो 1 ते 10 हेजे भितर रेटिंग? तेका फुलूच रेटिंग म्हाजे कडल्यान 10 out of 10. हय आनीक कांय ना ते रेटिंग. ग्रेट थँक्यू बाब थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं थँक्यू. तुमचें नाव? आमचें नाव वसंत पेडणेकर. एक थोडे कांय प्रश्न विचारता तुमकां. आतां चडशे जाण म्हणटात की आमदार आतां आमी सगळे आख्खे गोंय भोंवता आयज आमी मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघान आसा आमदार सदांच म्हणटा की आमी विकास केलो कामां केली विकास करतले. फाटली 4.5 वर्सांक विकास जाला हांगा कांयच विकास जाल्लो ना. विकास जाला तो पयलो डेव्हलपमेंट जाला पण तो आमच्या खातीर कांयच फायद्याचो ना. आमी फिशरमॅन थंय सकयल रावता आमकां जातलो येतलो जाल्यार कांयच ना हांगासर रातचे कांय सोयच ना. सड्या वचून हांगा चलोवन येवपाक जाय.
पण तुमकां अशें व्हेकल म्हणजे बसी बीन तशें कितें बशी आसा साड्यार न्हू हांगासर JRB कॉलनी हाडून घातल्या पण कांयच ना सुविधाच ना कसले. कांयच ना. हय JRB पाणी पिवपाक हाडटलो जाल्यार बॉटल घेवन थंय हेच्या झेली कडेन वयचें पडटा. हर मनशाक टायम आसूंक जाय न्हू. न्हिदतलो काय पाणी हाडटलो काय खातलो काय जेतलो खंय कामूच करपा ना. भुरग्यांक सर्वीस ना शिकोवन बेकार आहा आमची भुरगीं. MA करून भुरगीं बेकार आहा 12वी करून बेकार आहा. चारूय तिगूय भुरग्यांक काम ना खंयच ना. एक चेडो आतां ताका सुद्दां काम ना. गव्हर्मेंटा कडेन गेल्यार गव्हर्मेंटाक कामां ना. आनी वोटिंगा फक्त येतात ते सारकें डेव्हलपमेंट करपाक मेंढ्याच्या रुपान कोले जावन येतात ते. त्या पयले कोणूच येयनात. पूण MLA कडेन उलयले तुमी जॉबा खातीर बाबा आमचे भुरगे भायल्यान उलयले तेंच्या कडेन ते म्हणटा तुमच्या भुरग्यां खातीर जॉबूच ना आपल्या कडेन. तांकां वोटिंगाक घालून निवडून हाडपाक जॉब आसता तेंचेर तेन्ना ते पांयां पडूंक येतात आमच्या कडेन. तुम्ही म्हळ्यार की उदकाचो प्रॉब्लेम सांगा सर कितें आसा प्रॉब्लेम. हांगा उदक आतां 2 दीस जाले प्रॉब्लेम कितें येवन कांयच खबर ना. उदक येता तुमकां उदक येता पूण स्लो टाकयो सुद्दां सारके भरनात. काय ना ना टँकरान तरी सोय करूंक जाय आसली न्हू पाणयाची. हर मनशाक पाणी सकाळी फुडें आतां बोरींग चालू केलो तो एक वर भर येता कितले उदीक भरतले. हांगा सगळे कळशी लायनीच लागतात. MLAचो काय मदत ना तर तुमकां. MLA कोण येतात फोन करतात पूण मातशें सोडले जाल्यार सोडले उदीक नाल्यार ना. ते सारके भरना. काल मातशें सोडलें आयज खंय पाणीच ना. न्हातो जाल्यार उदीक ना. कोरोना खातीर मास्क घालून भोंवपाचें काय उदकाक लागून भोंवपाचें काय कळसुले घेवन भोंवपाचें. JRB आतां हांगासर तुमी कितलीं वर्सां जालीं रावतात. आतां आमकां जाली केन्ना 2 इलेक्शनां जालीं हांगासर. 10 वर्सां जालीं. हय 10 वर्सां जालीं. आमी पेशराचे मनीस पेशराच्या मनशान 2nd फ्लोर पाणयाचे कळशे घेवन चडोवंक जाता. काय प्रश्न आनीक विचारपाक सोदता तुमकां. आमी म्हणटा की मार्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघान तुमकां कोळशाचो पोल्युशनाचो इशू आसा अशें म्हणटात. आसा तो पोल्युशन आसात न्हू. आसा हांगासर. लोक सांगतात ना मी नाका म्हणूंक शकना न्हू. सगळ्यांक आतां म्हाका सांगतलो म्हाज्या खातीर एकट्या खातीर ना तो सगळ्याच खातीर आहा आख्ख्या जगा खातीर आहा. पूण तेजो त्रास जाता तुमकां. त्रास जाता तो सांगून येना न्हू. कोरोना कसो सांगून येना तसो तो कोळशाचो हे सांगून येना न्हू पळय जाण. ते नाकान घुसोवंक जाय तशें घुसतलेच ते. पूण ताजे अगेन्स्ट तुमी बाबा खूब उलयले बीन कोणा कडेन बाबा तांकां आमी कंट्रोल करता. खूब उलयले आमचे सगळे आख्खे फिशरमॅन उलयल्या. खूब मिटिंगे जाल्या मडगांव जाल्या पणजे जाल्या वास्को जाल्या जायते मिटिंगे आसतातूच. पूण ताजेर खरें एक्शन तशें काय अजून कांयच ना न्हू तेजी. अजून काही एक्शन कसली जाल्लीच ना. दिसता तुमकां पोल्युशन आमकां केन्ना ना केन्ना तरी कमी जातलो असो. म्हाका दिसना. कोरोना कमी जायना जाल्यार पोल्युशन कशें कमी जातलें. बरें घाणूच तेंच्या कडेन काडपाक अजून ताकाच जायना. तो तर वास तर कमी जायना न्हू. खंयची घाण म्हणटा तुमी कितें ते कचऱ्याची. हांगासर कचरो आसा. हॉस्पिटला कडेन MPT कडेन सगळो कचऱ्याची वास पडल्या भितर बसचें पडटा दारां दाखोवन. ओके 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 बरें आनीक प्रामुख्यान अशें आनीक कितें प्रॉब्लेम आसा हांगासर तुमकां. हर मनशाक कसलो ना कसलो प्रॉब्लेम आसतात न्हू. नाही, पण हांव- हर मनीस जाणा न्हू. गांवा खातीर म्हणटा तुमचे हे एरिये खातीर तुमी जशें म्हटलें उदक ना कचऱ्याची समस्या आसा आनीक कितें आसा हे प्रॉब्लेम. खूब आसतले म्हाजे एकट्याचे न्हू बाकीच्यांचे तरेतरेन आसतात न्हू. हांव एकट्याचे सगळ्याचे जबाबदारी सोडोवंक शकना न्हू. एक MLA जर सगळ्याचे प्रश्न सोडोवंक शकना जाल्यार हांव एकटो कसो समजूंक शकता. पूण तुमी कशें पळयता आतां फुडले इलेक्शन जे जावपाचे आसा तातूंत खुबशे उमेदवार आसतले. तुमकां कशे तरेचो उमेदवार जाय. चेंज जाय बदल जाय की तुमकां कितें जाय. ते हर मनशा कडेन आसता न्हू. सगळ्याचेर हे हांव एकटो घेवंक शकना न्हू. तुमकां कितें जाय एज अ वोटर मतदार राजा आमी आमकां कितें कोण बरें करता तो जावं न्हू. तुमकां बदल जाय ह्या फावटी. हय बदल म्हणजे बरो करता तो आमी हाडटले न्हू. आमकां बदल जाल्लो जावं खंयचो तो MLA बरें करता तोच जावं न्हू. बरें दुसरी गोश्ट एक लास्ट तुमकां प्रश्न विचारपाक सोदता. म्हाका सांगा आतां सद्या खुबशे जाण म्हणटा की आमची कामां जावंक ना BJP सरकारान कामां करूंक ना अशें तुमकां तशें कितें जावंकूच ना. भायल्यांची जाली कामां गोंयांतल्याची कोणाची कामां जावंक ना. भायल्यांची जाली खूब जाणांची कामां. आमच्या घरांतल्याची कोणाचीच जावंक ना एकट्याची चेडवाची बी. भरपूर लोकांची कामां जाली जावंक ना अशें हांव म्हणना. केल्या डेव्हलपमेंट जाला पण कोणाचे भरत्याचोच विकास जाल्ला. मोदीन सांगलें कितें बरें अच्छे दिन आयेगा. हे अच्छे दिन भोगता आतां आमी. खंय गेले अच्छे दिन. ब्लॅक मनी चेंज करून हर मनशाच्या माथ्यार 15 लाखाचे बोजे आसतले न्हय. हर मनशाच्या अकाउंटार पयशे येतले खंय हा पयशे गेले खंय पयशे. लास्ट प्रश्न विचारता. आतांचो जो MLA आसा न्ही तुमचो ताका 1 ते 10 हातूंत जर तुमकां मार्क्स दिवपाक जाय 1 ते 10 जाल्यार कितले दितले. आमी कितें सांगूंक शकना न्हू. हांगासर आसा आमच्या मानवान वोटींग कितली आहा.
नाही हांव म्हणटा कितें तुमी मार्क्स ताका दिवपाक जाता तेजें काम जर पळयलें न्ही जाल्यार एज अ ताका मार्क्स दिवपाक जाय ताका रिपोर्ट कार्ड कसो जाल्यार 1 ते 10 हितूर पॉयंट्स कितले पॉयंट्स दितले ते आमच्या हातीन ना ते पब्लिकेच्या हातीन ना सगळ्यांच्या. तुमी पब्लीक न्ही आम्हीच पब्लिक पण हांव एक माझ्या घरातले सांगू शकता न्हू. न्ही तुका कितें दिसता कितले पर्संट आम्ही आश्वासन दिले फाटल्यान दुसरेच उलयतात न्हू. नाही कळोंक ना तेजो फुडें कितें हांव आतां तुमच्या फुड्यान उबो आहा हांव दिसतलो लोक कोणूच दिसना जातली तेंची कामां उलयतलो फुडें येतायत सारकें पूण न्ही म्हाका तुमी जर आज मार्क्स फाल्यां दिसतले ते कॅमेराचेर आमीच हेच्या पयलीं आमीच दिसले खंयच्या मिनिस्टराचें नांव घेवंक ना खंयच्या MLAचें नांव घेवंक ना कोणाचें हेच ना आमकां कोण काम करता तो बरो मनीस जाय न्हू. खंयच्या मिनिस्टरा कडेन पयशे मागूंक वचोंक ना आमकां विकास केल्लो जाय. विकास जाला विकास खंय जाला पण तरी आसतना तेंकाच परत परत निवडून हाडटा मर्मगांवान सुद्दां पयला हर मनशा कडेन गेले काय ते म्हणटात तुझ्या वोटिंगान आपण निवडून येयलो काय तरतात काय पडोंक येतातूच पण तुझ्या वोटिंगान निवडून येयलो काय तरतात ते तेन्ना कितें सांगपाचें आमी उत्तर. एक मत आसता एक मनशाची जिम्मेदारी आसता तेका महत्व कितलो आसता तो प्रत्येक जाणाकच खबर आसता. एक्झॅक्टली बरोबर हां मताचें महत्व खबर आसपाक जाय आपल्या मागीर मताचें पयशे दिला आनी निवडून येयला म्हणून तेका मत स्वताचें विकपाचें नसता. हे मत आपूण आपले हक्क आसता तो दिवपाचें आसता. पयशाक लागून आमी अजून ताका आतां म्हाका 55 वर्सां जालीं अजून ताका कोणाक मत विकूंक ना. ते म्हणटा कितें अशें 4 हाडां उडयले असले कुत्रे कितले धांवून येतात मागीर सरच पळोवंक गेला ते एक पार्टी दिली हजारांनी लोक येता पूण ते पार्टी लागून निवडून येतात न्हू. बरं तुम्ही म्हाका एकूच सांगा आतां लास्ट प्रश्न विचारता आतांचो MLA कितले तुमी मार्क्स दितले 1 ते 10 1 2 3 तेजें काम पळोवन कितले मार्क्स दितले तुमी. अजून टायम आहा न्हू तेचेर आमकां अभ्यास करचो पडटलो न्हू. पूण बिलो 5 ऑर अबाव 5 केल्या उपरांत मागीर सांगूंक शकता न्हू. आतां हांव तेचे हे स्टडी करूंक शकना न्हू. स्टडी करपाक टायम न्हू तांकां जर 5 वर्सां स्टडी करपाक 5 वर्सां लागता जाल्यार एका दिसान हांव स्टडी करूंक शकना. म्हाका दिसता की खूब डिप्लोमॅटीक दवरला आन्सर कशें दिवंक ना कितले मार्क्स दितलो ते पण थँक्यू व्हेरी मच पेडणेकर बाब मेळचे थँक्यू. मतदाराच्या ह्या कार्यावळीन आमी सद्या पावले आसा सड्यार आनी GRP कॉलनीन हांव आसा आनी हांगासर जेन्ना हांव पावलो तेन्ना हांगासरले कांय महिला आसा तांचे कडेन उलोवप जालें तांचे कडेन संवाद जालो आनी कांय प्रॉब्लम्स आसा तांचे ते जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करुया. बाबी तुमचें नांव. हांव लक्ष्मी पेडणेकर उलयतां. म्हाका एक सांगात अशें आयकलें की खुबशे प्रॉब्लम आसा हांगासर पूण तेच्या पयलीं सुरवात करतना सांगता की आमी गोंयभर भोंवता वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदारसंघांनी आनी विकास जाला अशें सगळे जाण MLAs म्हणटात चडशे MLA म्हणटा विकास जाला आमी करता आनी हांगासरले MLAनी तशें सांगलें विकास जाला. गोंयकाराक म्हणजे कितें आमकां गोंयकाराक वालोरूच ना रस्त्यार उडयल्या तशी उडयले आमकां उदक ना आसना आमकां पिवपाक लोकां कडेन 17 घरांनी वचून इल्लें उदक हाडून पिवन दीस काडटा. बरी घरां आसलेली घरां काडली उडयली आमची आनी हाडून खंय उडयले आमकां. धंदो वेपार आहा तो बरो रस्त्यार पडला. आज 8-10 वर्सां जालीं एक डिंगी चलना म्हाजी. हांगा साड्यार रावताले तो धंद्याक वयतलो तो वचना आतां हेजेर उलयतालो आतां. आमी लोकांचें काम करता. सकाळीं आतां बाजारान लोकांचें नुस्तें घेवन विकून येयली हात धुवपाक उदक ना. उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आसा दिसता. चड प्रॉब्लेम उदकाचो हांगा. तुमी उलयले कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन उलयले कितें सांगता तुमकां. आज करता फाल्यां करता म्हणटा पूण अजुनूय उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आमचो. ओवरऑल विकास जाला हांगा. हय आतां आमी घरा गेल्ली चवथी ही आतां फाटल्यान आमची आसा पळय ती म्हणटात कितें चवथी कडल्यान उदक तांकां येवंक ना आनी हांव येयल्या 4 दीस जाले आमकां उदीक ना सारकें उदीक ना. लोकां कडेन मागून हाडटा उदीक 2-2 बॉटली बिस्लेरी वॉटर बॉटल व्हडले घेवन लोकां कडेन मागून हाडून दीस काडटा. तुमकां सगळ्यांक उदकाचो तसोच त्रास. हय उदकाच्या आतां फुडें वयता तुमकां बाकीच्यो साधन सुविधा हांगासर सारक्यो मेळटा तुमकां बस जावं रस्तो जावं. ना बस साड्यार वचपाक जाय चलत वचपाक जाय हांगासून नाल्यार कोणाची आपली एक भुरगी गाडी आसली जाल्यार भुरगीं व्हरून पायतात हाडटात बस बी ना हांगा. पूण रातची तुमी बायलां किंवा चलया ट्रॅव्हल कशी करता. कितें करता 2 व्हिलरीन कोणा कडेन आसा तेजेर सड्यार पर्यंत नाल्यार चलत. हय नाल्यार चलोन वचपाचें पायलटाक आपोवपाचो रिक्षेकाराक आपोवपाचो. विकास केलो म्हणटा तो खंयचो तर. विकास कितें पळय स्विमींग पूल केला आतां. विकास केलो म्हणजे स्विमींग पूल केला. आमची भुरगीं इतली शिकलेली आहा म्हाज्यो चेडूं MBA जाल्ले आहा खंय काम हांगा गोंयकारां म्हणटा आमी रस्त्यार उडयल्या भशेन उडयला मरे आमकां भिकाऱ्या भशेन. बरें ताज्या फुडें आनीक कांय इश्यूज हांगासर आमी पळयले त्यामुळे पयलो कितल्या फावटी गेली
10 फावटी पूण गेली हांव. सांगपाक हय देवाक वालर ना पूण तांकां वालर आहा. बरोबर. म्हाका सांगा कोळसो जो आसा न्ही तो तेजो पोल्युशन जाता ह्या सायडीक जाता तुमकां त्रास बीन कोळशाचे? ना आमकां जायना कोळशाचो त्रास ना. म्हाका सांग कितें त्रास जाता? गार्बेज का प्रॉब्लम यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर गार्बेज बहुत है, उसकी वजह से मच्छर बहुत हो रहे हैं और डेंगू वगैरह चल रहा है। यहाँ पर झाड़ इतने बड़े, अभी तक किसी ने भी आके यहाँ पर एक बार कट नहीं किया है। उस साइड का किया है, अब यो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या लगता है और यहाँ पर क्या लगता है, लेकिन इस साइड के यहाँ झाड़ वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। आमच्या बिल्डिंगे कडेन साफ करूंक ना, हांगा साफ करूंक ना बिल्डिंगे कडेन. मच्छर जाल्या म्हणून हांवें फोन मारपाक जाय तांकां. अरे मच्छर चड जाल्यार स्विमींग पुलान तुमकां फूल तें उदीक भरलां, ताका लागून ती मच्छर जाता, वयर भरता, घरान भुरग्यांक न्हिदोंक मेळना, डेंगू जाल्ल्या. वखद मारा म्हणून हांव सांगता तांकां फोन मारून. कोण तरी ते लक्ष घेना चड. आज येता फाल्यां येता करता. अच्छा, एमएलए का क्या सपोर्ट है यहाँ पे? मतलब वो देखते हैं यहाँ पे कुछ? अगर देखते तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको बताने के लिए नहीं बुलाए थे. आता वयर वचून पळया तुम्ही टाकी चेक करा, वयर वचा आनी टाकी सब ओपन आहे, अरकवा येव मार्के पडता. म्हाका दिसता ह्योच ज्यो गोष्टी आसा लोकांच्यो गरजो आसा त्यो समजोवपाची गरज आसा. प्रत्येक एमएलए फक्त येतात आनी आश्वासनां दितात, ते कमी करून काम करपाची गरज आसा. ताजे नंतर आनीक कितें प्रॉब्लम आसा तुमकां हांगासर काय उदकाचो आनी गार्बेज आनीक मेजर कितें प्रॉब्लम आसा जे सांगपाक सोदता? बसीचो प्रॉब्लेम हा. बरें, एक लास्ट प्रश्न विचारता तुमकां. जस्ट कोण पळय उदक दिता हांगा आमकां नळ घालपाक, एका बिल्डिंगे कडेन एक नळ घालून उदक दिवपाचें पिवपाक मेन. उदीक हा जाल्यार जीव हा, नाल्यार कांय ना. उदक पयली गव्हर्नमेंट सांगता तुम्ही दिता, आता उदक घालता. गव्हर्नमेंट म्हाका आतां हात धुवपाक उदक ना, कोण दिता सांगा उदक हाडून? आतां टँकर हाडून घाला थंय उदक. गव्हर्नमेंट म्हणटा फ्री दितले म्हणून करता, काय करिना गव्हर्नमेंट करता कितें? हेजे तेजे टॅक्स काडटा थंय घालता. कितें करता गव्हर्नमेंट? गव्हर्नमेंटान सध्या काय हेल्प करूंक ना. कितें केला हेल्प आमकां? कितें केला गव्हर्नमेंटान हेल्प? आमकां जाल्यार कांय करूंक ना गव्हर्नमेंटान हेल्प. आमी गव्हर्नमेंटाच्या जिवार ना, काम करतात आनी पोट भरतात. वोट जाय तेन्ना येता गव्हर्नमेंट आमचे कडेन. वोट जाले की तुमच्या कानाक करता म्हणटा. हो जो राग आसा तो एक्चुअली बरोबर आसा. जो जेन्ना सफर करता मनीस तेन्नाच तेकाच कळटले. आनी थँक्यू व्हेरी मच, तुमी तुमची मतां मांडली ते खातीर. पूण आमी हो आवाज गव्हर्नमेंटा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. एटलीस्ट जागो जावपाक जाय कोण ना कोण तरी. एंड तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं तुमी जे मतां मांडली ते खातीर. आनी जातले बेगीन तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावं इतलें सांगता. वोट घेता वयता, वोट घेतल्या उपरांत मागीर म्हणटा तुवें वोट घातला. अरे विचारता डायरेक्ट. होय डायरेक्ट विचारता, तुम्ही वोट घातलेले? कोणी घातलेले वोट? एमएलए तुमकां डायरेक्ट अशें विचारतात? कोणी घातलेले वोटिंग दिता कोणाक ते वोट? आमी कोणाक दिता वोट? ओके. आनी एक खास गजाल, जर गव्हर्नमेंट पळयता, लोकल एमएलए किंवा जर सीएम जर पळयता तुमी जाल्यार लक्षात घेयात जे लोक हांगासर रावतात तांकां साधन सुविधा मेळपाकूच जाय. पूण आनी एक जो त्रास आसा तो गोंयभर खुबश्या लोकांक जाता. पूण हांगासर प्रामुख्यान जेन्ना उलयता तेन्ना कळ्ळें कितें आसा प्रॉब्लम हांगासरलो जो स्ट्रे डॉग्स जे आसा तांचे बाबतींत कितें आसा? पता नहीं यहाँ पे कौन किधर से ला के डॉग छोड़ते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत केसेस मिले हैं कि कुत्ते ने यहाँ तक बच्चों को फाड़ के खाया. एक नहीं 4-4 बच्चे ने कुत्ते पे हमला किया है. बीच में यहाँ पर एक वायरल भी हुआ था, एक येलो बिल्डिंग की लेडी ने बोला भी था इसके बारे में. उसके बाद से तो कुछ भी इफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन और ज़्यादा कुत्ते यहाँ पर आए हुए. यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे ना, समथिंग अराउंड 9 o'clock अगर आप यहाँ पर आएंगे ना रात को, तो यहाँ पे आपको एक जमा करके ग्रुप मिलेगा डॉगी का, उतना ही. और यहाँ पर कुत्ते तक, यहाँ पर कचरा तक, कभी कभार कचरे वाला आता नहीं है लेने के लिए, बिकॉज बरसात का महीना है, ऑब्वियसली वो भी इंसान है, काम करके थकता है, तो कभी कभार वो नहीं आता है. तो जिस दिन खर्चा ज़्यादा होता है कचरा, तो हम लोग जाके उड़ाते हैं ना, तो उड़ाने के लिए भी डर है. वहाँ पर उड़ाने जाते हैं तो वो डायरेक्टली आंख पे आते हैं. वो एक बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को खेलने तक नहीं मिलता यहाँ पर.
मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आयज आमी आसा मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी सड्यार आमी हांगासर पावल्ले आसा आनी एक मानेस्त आसा आमचे बरोबर. बाई तुमचें नांव? म्हजें नांव शांताराम पराडकर. बाई पयलो प्रश्न म्हाका विचारपाक आमी आतां वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेली वयता. आमी आयज ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा जायते लिडर म्हणटा की आमी विकास केलो, ह्या सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी विकास केलो, विकास करपाक जाय. विकास जाला? विकास जाला असं कांयच म्हणूंक शकना आमी. कित्याक लागून तर हे गांवचे आतां गेली 15 वर्सां हयसर तो आमदार म्हणून आसा. जे 5 वर्षात जे करपाक जाय ते गेली 15 वर्षां तशेंच आहा. चित्र कांयच बदलोंक ना. जे कितें गुंतवणुकीचे प्रकल्प हयसर हाडले ते सड्याकारांच्या हिताचे अशे एकय दिसनात. कळ्ळें? हयसर इश्यू खूब आहात. कोल इश्यू आसा, पोल्युशन. ताज्या पयलीं म्हाका सांगा की उदका पुरवण किंवा रस्तो आनी इलेक्ट्रिसिटी ह्यो गोश्टी सारक्यो मेळटा? उदक तर सकाळचे 1 तास मेळटा आमकां. फक्त एकूच तास. आनी गव्हर्मेंट फ्री दिवपाचें उलयता. फ्री दिवपाक ते अशक्य म्हाका दिसना. आनी दिले तरी सुद्दां तेतूंत कितें ना कितें घोळो आसा हे सर्वसामान्य जनतेक कळटाच. आनी हांव म्हणटा कितें उदकूच दिया तुमी फ्री, मागीर पळोवया. उदक 24 आवर्स दिवपाचो प्रयत्न करा. म्हाका सांगा एक दुसरो प्रश्न. हांगासर एक मोठो इश्यू जो कोल पोल्युशन इश्यू तो आसा हांगासर? शुअर आसा, पण आनी तो असो आसा की तो एब्स्ट्रॅक्ट आसा. आमकां तो जाणवना. कोल आमी जो इनहेल करता तो आमकां जाणवना. इट इज जस्ट लायक अ स्लो पॉयझनिंग. आनी लोकांचे हेल्थ हे प्रत्येक घराघरांनी तुमकां पेशंट मेळटले अशें जाल्लेलें आहा. जे टीबीचे आसूंक शकता किंवा आनी लंग्सचे किंवा कफ आसूंक शकता. इतर हे डिजीज आसातूच प्रत्येक घराघरांनी आहा, पण लोकांक ते दिसना. ताका लागून लोकांचो आवाज येयना जसो येवपाक जाय तसो. कोला खातीर अस्थमा बीन हे डिजीज चड वाडटा? हय, तुमी दोतोरां कडेन बी वचून पळया. दोतोरांचे सांजेची गर्दी आसता सगळ्यांची आनी जवळ जवळ 90% लोकांचो हो मेन इश्यू आसा. बरं, फुडलो प्रश्न म्हाका सांगात. मायनींग जे आसा पळय, म्हणजे हांगासर एमपीटी आसल्या कारणान मायनींगेतले लोकूय डिपेंडंट आशिल्ले, तेजो इम्पॅक्ट पडला खूब पडला. तुमी पळया. तुमी एमपीटी कॉलनीत जर तुमी वचत थंयसर तर तुमकां दिसतलें की कितलोसो स्टाफ कमी जाल्लो आहा. सगळें प्रायवेटायजेशन जाल्ले लागून लोक चडशे बेकार भुरगे ते अशे भोंवत आसतले खंय खंय. जे पयलीं लोक भुरगे वचान जे यंगस्टर भुरग्यांक एक हार्बर हे आमचें एक हें जाल्लेलें की बेस्ट डेस्टिनेशन. आमच्या भुरग्यांक काम 100%. भुमिपुत्रांचो मेन हयसरलो आधार म्हणटा तो हार्बर आसलेले, पण आयज ते सगळे कोलॅप्स जाल्लेले आहा प्रायवेटायजेशनाक लागून. आनी ताका लागून हे जे मायनिंगेचो इश्यू जाल्लो आहा तितूंतय सुद्दां आमी खूब हल्लेले आहात. भुरगे जे डेली काम मेळपाचो जो सोर्स आसलेलो तो गेल्लो आहा. कशें पळयता फाटले 4.5 वर्साची कामगिर्द हांगासरले आमदाराचे किंवा लिडराचे कशें पळयता? आमदार तो आपल्या परीन लोकां कडेन टच आसा, नो तेतूंत डावट ना, पण विकासाच्या दृश्टीन म्हाका दिसना, काय दिसना अशें दिसता. बरें, एक मेजर 3 समस्या जर तुमकां सांगच्यो जाल्यो तुमच्या एरियेंतल्यो हांगासरल्यो जाल्यार कितें आसा ज्यो बेगींतल्या बेगीन तुमकां जावपाक जाय अश्यो दिसता सारक्यो? सर, मेन म्हटल्यार आमकां हो जो कचऱ्याची समस्या आहा पळय, अख्ख्या मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतलोच न्हू तर वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो कचरो हाडून हयसर डंप करतात. आनी ताका लागून हयसर डेंगू, मलेरिया हे सारके, चिकनगुनिया हे सारके रोग हे आसातूच. आनी आमकां वासाचो सुद्दां प्रॉब्लम आसाच हयसर. सो हे गोश्टी आमी खंय तरी हेका हात घालपाक जाय. दुसरी गोश्ट हो रोडाचें काम. आतां गेले कित्येक वर्सां ते रावलेले आहा आनी तो हायवे जाता, आज जाता, फाल्यां जाता म्हणटकीर कितलीं वर्सां गेलीं. आतां इलेक्शनच्या टायमार मातशें कितें तरी काम चालू जातलें आनी फाटल्या 5 वर्साच्या टायमाक तेन्ना चालू जाल्लेलें परत बंद केलें. आतां सुद्दां कितें जातलें तेचें तो एक इश्यू. इलेक्शना पयलीं जातलो सुरू? आमी होप धरतात सगळे जाण. आमी सर्वसामान्य नागरीक म्हणटकीर आमी होप धरतात की जावपाक जाय. एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां विचारता. 1 to 10 जर रेटींग करचें जालें कामकाजाचेर, म्हणजे ओवरऑल कामकाजाचेर आमदाराच्या, कितले दितले तुमी? 4. फ्रँक म्हाका दिसता आयज खूब बरे आन्सर्स मेळ्ळा म्हाका आनी लोक ओपन अप जावन उलयता ती एक बरी गोश्ट आसा.
आयज आमी आशिल्ले मर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि जायत्यो गजाली आमकां हांगासर आयकपाक मेळ्ळ्यो आणि पळोवपाकूय मेळ्ळ्यो. तशेंच गजाली जेन्ना डेव्हलपमेंटाचेर येता, जर जाल्ल्या डेव्हलपमेंट जाल्यार ती बरी गोश्ट आसा. पूण हांगासर जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयताले न्ही, तेन्ना खुबशे लोक उलोवपाक तयार नाशिल्ले किंवा कॅमेरा फुड्यान येवपाक तयार नाशिल्ले. तांकां एक भंय आशिल्लो की आपूण जर उलयत जाल्यार आपलो लिडर जो आसा तो कितें म्हणटलो आपल्याक किंवा आपलो रिवेंज घेत काय म्हणून. हो एक भंय हांगासर आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. तशेंच हांगासर अनएम्प्लॉयमेंट जो एक फॅक्टर आशिल्लो ताजेरूय खुबशे लोक उलयले की आमी हांगासर भुरगे हांगासर शिकलेले आसा पूण तरी सुद्दां जॉब्स ना म्हणून. पूण हांगासर जेन्ना पळयत जाल्यार MPT आसा, तशेंच हांगासर ऑयल कंपनीज आसा किंवा बाकीच्यो वेगवेगळ्यो कंपनीज हांगासर मोठ्यो मोठ्यो मल्टीनॅशनल कंपनी, इंटरनॅशनल कंपनीज, नॅशनल कंपनीज हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा. हांव जंय आतां सद्या उबो आसा ते हार्बर हांगासर म्हाज्या फाटल्यान तुमकां MPTचो एक पोर्ट दिश्टी पडटा. जायते प्रकल्प हांगासर जाले सुद्दां किंवा एका वाटेर आसा, ताजे बद्दल सुद्दां आमी लक्ष मारलें. थंयसर जिसुडाचे जे मार्केट आसा सड्या वयले आनी बाकीच्यो गोश्टी सुद्दां. हांगासरले स्थानीक आमदार सद्याचे जे मिलिंद नायक आसा आणि गेल्या फावटी तुमकां जशें सुरवात करता आसतना तांचे जे वोट शेअर आशिल्ले ताज्या बद्दल आमी उलयले. पूण आयची ही कार्यावळ करता आसतना आमी सगळे कडेन भोंवले खरें, पूण आमकां जी मदत केली ते म्हळ्यार आमचे हांगासरले रिपोर्टर विक्रम नायक आमच्या बरोबर आसा. विक्रम, हांव तांकां विनंती करता, विक्रम म्हाका सांग, खुबश्यो गोश्टी आयज आमी पळयल्यो, कितें फॅक्टर दिश्टी पडटा तुका आतां हे सगळें आमी पळयल्या नंतर की लोकांक चड कसल्या गोश्टीची गरज आसा किंवा कसल्या गोश्टीची चिंता दिश्टी पडटा? ना, हांगा आमी जे मेजर इशू म्हणटा ते पळयल्या म्हणल्यार थोडे अनएम्प्लॉयमेंटाचे लोक उलयल्या, जावं ही टेलंट कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्ल्यान खंय तरी उदकाचे थोडे त्रास जाता. टांक्यो आसा पूण खंय तरी उदक हांगा पावना, थोड्या लोकांक पावना. आनी थोडे जे उलयल्या चडशे आमचे कडेन जे कोळसो पोल्युशनाचे बद्दल उलयल्या आनी तांचे आसा की कोळसो जो हांगा आसा सद्याक पोल्युशन क्रिएट करता म्हणटा तांचे एक खंय तरी सुटावो जावचो अशी तांची मागणी आसा. एका वाटेन पळोवंक गेल्यार MPTन कोळसो हँडल जाता, जायते लोक हांगा कामाकूय आसा. थोडे लोक जे आसा हांगचे जे MPTन कामाक आसता तांकां एका वाटेन भंय दिसता की खंय तरी कोळसो बंद जायत, MPT बंद जाल्यार आमच्या पोटाचें फुडें कितें. आनी त्याच टायमाचेर थोडे लोक अशें चिंतता की आमकां सद्याक काम ना तर आमी कितें करपाचें. सो हांगा वेगळे वेगळे प्रकल्प जाल्ले आसा, डेव्हलपमेंट तरी खंय दिसून येता. पूण थोड्या लोकांचें म्हणणें आसा की हें जें डेव्हलपमेंट जालां, फॉर एग्जाम्पल आतां एक स्विमींग पूल जाला, ताजो आपल्याक कितें उपयोग आसा. आपले बेजीक जे नेसेसिटी आसा म्हणजे आपल्याक आपलें घर जरी चलपाक जाय जावं आपल्याक एक बरें रोजगार मेळपाक जाय, ताजो खंय तरी प्रयत्न हांगा जावंक जाय अशे तांचे थोडे विचार आसा. पूण एक गोश्ट हांगासर पळयता आमी, तुमचे ह्या तालुक्यान 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता म्हाका दिसता. एक मुर्मगांव, दुसरी वास्को, दाबोळी आनी कोर्तालीम. सो आतां सद्या हे 4य कॉन्स्टिट्युएन्सी BJP कडेन आसा. हांगासरले ते पॉलिटिक्स कशें पळयता तूं? ना, हांगा म्हणजे आतां आमी पळोवंक गेल्यार जे आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पळयता सद्याक आमी जे मुर्मुगांव आसा हाजे भितर इट इज ऑलवेज बीन अ टफ फायट. आतां दीस इज द 3rd टायम म्हणजे मिलिंद नायक जे आसा ते जिखून आयिल्ले आसा. फर्स्ट टायम तांच्यांनी कालवाजाचे अगेन्स्ट वेन कालवाजांनी काँग्रेस टिकेट तेन्ना तांकां डिफीट केल्लो. ताजे मागीर 2 फावट संकल्प आमोणकर बरोबर तांची स्ट्रेट हेड टू हेड फायट जाल्या. एका टायमाचेर 840 वोट्सान आनी एका टायमार क्लोज फिनीश 140 वोट्सान. पूण खंय तरी हांगा एक जे पब्लीक सेंटिमेंट आसा म्हणजे पळोवंक गेल्यार जे लोक आसा हांगा तांचे हें पॉलिटिक्स वेगळेंच आसता. म्हणजे जे टायमाचेर जेन्ना पॉलिटिक्स हांगा जाता त्या टायमाचेर एक हांगा रंगूच वेगळो येता. जे लोक आयज जे आमी जायते लोकांक उलयले, जे लोक आयज कितें उलयता ते जे वोटिंगाक वता त्या टायमार तांच्या मनान कितें आसता आनी त्या टायमार ते कितें चिंतून वोट मारता हें हांगा कळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक कितलेय जरी लोक हांगा कितें गाळी मारता जावं कितें लोक म्हणटा की आमी बेजार आसा, पूण लास्टाक हांगा आमी पळयलां की गेल्या 15 टर्मान BJP जिखून आयिल्ले आसा. बरोबर. म्हाका दिसता की इतले प्रॉब्लेम जरी सांगले की बाबा कोल इशू, मायनींग इशू, अनएम्प्लॉयमेंट इशू जाल्यार सुद्दां BJP कडेन म्हणजे हे इशू फरक पडना केन्ना अशें दिसता. ना, इशू हे आसा ते तांकां फरक पडटा. फुडले जे इलेक्शन जातलें तातूंतय म्हाका दिसता इट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी टफ फायट. आमी जे पळयलां थोडे लोक जे समर्थक आसा संकल्प आमोणकराचे आसा, थोडे मिलिंद नायकाचे आसा, थोडे उलोवंक सोदना. पूण एक अशें दिसून येता की हांगा खंय तरी एक सायलंट वोटींग जातली. कित्याक जायते लोक जे आसा ते खंय तरी उलोवंक सोदना. थोड्या लोकांच्या मनान भिरांत आसा की आपूण उलयत जाल्यार आपल्याक खंय एखादी टार्गेट जायत जावं आपले खंय बिझनस बंद पडत. थोड्या लोकांच्या मनान आसा की आपूण उलोवन करूं कितें, वोट मारून तरी पळोवया मागीर कितें जाता तें. सो देर आर चान्सीस की सायलंट वोटींग जातलें. बट हू इज गोइंग टू वीन
whether it is the BJP or the Congress, whether it is going to be a tough fight or it is going to be the same pattern, म्हणजे क्लोज फिनिश हे टायम सांगतलो. दिसता की खूप बऱ्या तरेन सांगलें की सायलेंट वोटींग आसा ह्या फावटी हे दिश्टी पडटा आनी जायते लोक उलोवंक सोदिनाशिल्ले जशें तुमकां पयलीं सांगलें की जायते लोक उलोवंक सोदिनाशिल्ले जेन्ना आमच्या मुखार आयले तेन्ना सायलेंट वोटींग कशा तरेन जातलें हे सुद्दां एक मोठो प्रश्न आसा कारण आमी जेन्ना लोकां कडेन मेळ्ळे तेन्ना राग आसा लोकांक की बाबा एक कामां जावंक ना किंवा कशा तरेन जाल्या चुकीच्या पद्दतीन जाल्या हे सगळ्या गोश्टीचेर राग आसा पूण तो राग कशा तरेन भायर सरतलो हे टायमूच सांगतले आनी हो एक प्रयत्न आशिल्लो तुमच्या पर्यंत ही गोश्ट पावोवपाची. विक्रम बाब थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या ह्या कार्यावळीक आयज जो शूट करता ही सगळी गोश्ट तुमच्या मुखार पावयता तो म्हळ्यार तुळशीदास च्यारी. ताका सुद्दां हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता आनी ज्या मनशान आमकां असिस्ट केलो ज्या मनशान सगळे कडेन आमकां आयज भोंवडयलो सगळे कडेन व्हरोन हाडलो तो प्रवीण बाब आमच्या वांगडा प्रवीण ताका सुद्दां थँक्यू म्हणपाक सोदता आनी देव बरें करूं तुमी पळयलें म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच.